बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जो आसलो जो आसा आणि सदांकाल आसतलो ते देवा बापाची कृपा आणि शांती तुमची सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणांनो, आयज साद्या कालाचो 17वो आयतार आनी पवित्र सभा हो आयतार विशय शेपाय शमायचो आनी जाणट्यांचो दीस म्हूण पाळतात. पापा फ्रांसिसान ह्या दिसाक स्तोत्राच्या पुस्तकांतली वोल घेवन विशय विंचून काडला. म्हातारे पिरायेर लेगून ते फॉलां दितेले. जाणट्यांक आनी शेपाय शमांक समाज कोनशाक मारूंक सोदतात, पूण ती सदांच फॉलादीक आनी समाजान तांच्यान जायतें करूंक जाता. हेंच सगल्यांनी मानून घेवंक, तांकां सगलो मान दिवंक आयचो हो खेरीत दीस थारायलोलो आसा. देखून शुभ वर्तमानाचेर आदारून आयच्या सेवा धर्माक विशय असो काडला. मागणें करूंक आमकां शिकय. शेपाय शेमाय आनी जाणटीं आमकां मागण्याचे नमुने आनी तीं आपल्या खालत्या जिविता वरवीं देवाचें राज आमचे मोदें हाजीर करता. तर हे दिनवासनेचे भेटेन तांच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया आनी संतोशाच्या उमालांनी सगळीं आमी वांटो घेवया. भाव भयणीनो, सुरवातेच्या उतरांनी आज आमकां कळयलां आख्खे संवसाराक आज जाणट्यांचो शेपाय शमांचो डे ऑफ एल्डर्स आमी समारंभता. जाणटे पिराये खातीर आनी आमच्या घरांत आशिल्ल्या आमच्या शेपाय शमाय खातीर देवाक दिन वासुया. आमच्या शेपाय शमाय कडल्यान आमी जायतें कितें शिकल्या. तांची सोंसणीकाय, तांचो मोग, तांच्या जिविताचो अनुभव खुशाल जावया. आज मरून गेल्यान तांकां देवान आपले काकुतीन सासणाची सवस्काय दिवं. जिवी आसात तांकां बरी भलायकी फावो जावंक आनी आमी सगळीं आमच्या घरांत आशिल्ल्या शेपाय शमायचो मोगान आनी मानान तांचो उगडास करूंक, तांचो उल्लेख करूंक आमकां आदार मागुया. आयचे मिसाचे इंतेसांव पेईस फॅमिली तांचे इंतेसांव बसत मागुया आनी पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक जायते फावटी आमच्या उतरांतल्यान, आमचे चालींतल्यान, आमच्या घरांत आनी आमच्या समाजांत आशिल्ल्या जाणट्यांक आमी किकोन केल्यान, पयस आयल्यान देखून देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी स्वर्गस्वेदार देवाक आनी तुमकां सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकलूत करूं.
सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सर्वेस्परान म्हणलें, सोदोमा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगळ्या गांवांक बक्षितलो. अब्रामान जबाब दिलो, हांव धूल आनी गोबर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सरता. घडये 50 5 जाणां उणी आसीत. 5 जाणांक लागून आख्या शाराचें तूं निसंटण करतलोय? ताणें म्हणलें, ना, थंय 45 प्रमाणीक मनशां मेळ्ळ्यार हांव तांचें निसंटण करचो ना. अब्रामान आनीक एक पावट म्हणलें, घडयेक तुका 40च मेळटीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 40 खातीर हांव निसंटण करचो ना. अब्रामान म्हणलें, हांव आनीकूय उलयन जाल्यार म्हज्या दोनयाक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेता. थंय घडयेक 30च आसीत. ताणें म्हणलें, ह्या 30 खातीर हांव निसंटण करचो ना. अब्रामान म्हणलें, सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सरता. थंय घडयेक 20च आसीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या 20 खातीर हांव तांचें निसंटण करचो ना. अब्रामान म्हणलें, हांव आनीक एकूच पावट उलयन जाल्यार म्हज्या दोनयाक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका भरवसो आसा. घडयेक थंय 10 आसीत. सर्वेस्परान म्हणलें, ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंटण करचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उडकार. आमचो जबाब गायन जातलो. तुको उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें सायबा, हें स्त्रोत आमी गायतल्या. गाऊया. म्हज्या तोंडांतले प्रार्थन आयकून घेतले म्हूण सर्वेस्परा, सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तुका दिनवासता. तुज्या दुता मुखार तुजें किर्तन गायता. तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी तुका नमस्कार करता. जबाब. तुका
विस्वाशी, सोगटा परोस व्हरतें तुजें नांव आनी तुवें दिल्लें उतर. देखून तुजें नांव वाखाणटा. तुका उलो मारलो त्या वेळार तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें कालीस गोठ केलें. म्हाका धिरान बोल्लोय. जबाब: सोगल्यावून श्रेश्ठ सर्वेस्पोर, तरी तो खालत्यांक पडलेता, पूण गोरवां बोलोल्यांक तो ओळखून पयस दवरता. म्हाका कोश्टां दुखी मोदें भोवूंक पडल्यार लेगून तूं म्हजो जीव सांबाळटाय आनी म्हजे दुस्मान जोलतात. जबाब: तुजो हात विस्तारून म्हाका तूं निवारताय. म्हजे खातीर तुजो उजवो हात कितेंय करूंक तयार. तुजो मोग सर्वेस्परा सासणाक बालता तोपता. तुज्या हातांनी म्हाका रोचलाय. आतां म्हाका सोडूं नाका. जबाब: बागेवन पावलून कॉलोस्कारांक बरयलेले किटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, तुमकां पवित्र इस्नान मेल्लें तेन्ना तुमकां क्रिस्ता बरोबर निकी पिली आनी तेच बरोबर ताजे सवें तुमकां पुनर्जीवन केली. कित्याक ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी बावार्थ दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुनोद करूंक नासलेले कुडी पासत तुमी मेल्ली, पूण आतां ताणें तुमकां ताजे बरोबर पुनर्जीवन केल्यात आनी सगळीं आमची पातकां बोगशिल्ल्यात. समर्थी प्रमाणें आमचेर आड आसलें तें रिणाचें लेखपोत ताणें काडून उडयलें आनी कुर्सार खिलावन तें नाच केलें. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडुपकार उद्गाराक सगळीं उबी उबी रावया. रावन आमी उद्गाराचें गायन गावया. B9 पान 25 चवथो श्लोक. B9 पेज 25. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. Hori baboy koshi sogi sore kota Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, 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 soy. Sorvesporak, soy, soy. Soy, soy, sorvesporak, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोव्या. जेजू एके कुडीन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयले उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हळें, सायबा,
जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशेंच आमकांय मागणें करूंक शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तशें तेन्ना अशें म्हणात, बापा तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास दिसाचे दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस कित्याक आमच्या रिणांत आसलेल्या सगल्यांक आमी बक्षिता, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे कडेन कोणेकल्याक एक इश्ट आसा म्हूण समजात, आनी तो मोदयांनीर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा म्हाका 3 उंडे उश्णें दी. म्हजो एक इश्ट वाटेर आसतना आमगेर पावून चल्ला, आनी ताका वाडूंक म्हजे लागीं कांयच ना. आनी तो भितर तावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका, आतां दारां किळी घाली आनी म्हजीं भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या, म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना. आनी तो दारार मारीतूच रावत जाल्यार हांव तुमकां सांगतां, हो मनीस इश्टागतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय ताची करंदायेक लागून ताका गरज तें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगतां, मागात आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागीत तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटलें, दारार मारीत ताका तें उगडटलें. आपल्या बापाय लागीं कोणें मासरी मागीत जाल्यार तो ताका मासरे सुवातेर सोरोप काडून दीत, असलो तुमचे मदीं कोण आसा जायत. वो तांती मागीत जाल्यार तो ताका विचू काडून दीत. तुमी वायटवी जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो त्यो वस्तू दिवंक जाणून जाल्यार ते परस अदीक तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमकां आपल्या लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने Konkani tuka Krista. घर एक घोराबो असो एक तियात्र चलता मडगांवां. आमकां तालिगांवकारांक पणजीकारांक काल अकादेमी बंद आसा. ती आतां ताज महाल जावचें आसा, केन्ना जातलें तें पळोवया. घर एक घोराबो सुपरिंटेंडंट ऑफ पुलीस सॅमी तावारीस हाणें बरयला. ताका एक 8 दिला देवान. पुलीस कसो न्हय, एक कलाकार कसो, एक रायटर कसो, कोंकणी माचयेचो. ह्या तियात्रांत खंय हांवें पळोवंक ना, मडगांवां जाता तो, ताचो रिव्यू वाचला. तातूंत कितें दाखयता, आवय बापायन भुरग्यांक वाडोवंक जाय हो तांचो कायदो. इट इज द ड्युटी of the parents to bring up their children. But it is not the duty of the children to look after their parents. हांवें चिंतात जायतीं जाणां आपल्या आवय बापाय सवें आपल्याक जबाबदारी आसा भोव करून तांचे जाणटे पिरायेर. भुरग्यांक दिसना हें, पूण भुरग्यांक दिसता आपल्या माय बायन आपल्याक वयर काडचें, बरें शिक्षण दिवचें, पगार मेळो पुरान बरी सर्वीस मेळो पुरान तोकोस घेवचो, खंय ब्रायब दिवंक जाय जाल्यार ब्रायब पुरान दिवन भुरग्याक बरी नोकरी मेळची. हे आवय बापायचे आवंडे आस्त. आपल्या भुरग्यांक एक बरें घर दवरचें, एक बांगलो दवरचो, बँकेंत पयशे, घरांत भांगर दवरचें, हो हें आमच्या भुरग्यांचें मन. इट इज द ड्युटी ऑफ द पेरंट्स टू ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन. बट वॉट इज द ड्युटी ऑफ द चिल्ड्रन? आज आमची भुरगीं खंय गेलीं सगलीं लंडन गेलें. लंडन म्हणजे लोकन गेलें, नाल्यार स्विडन गेलें, आनी आवय बापूय घरां आहाय.
कित कोताय तेच कोताय सायबा तांकां हाड म्हणटाय आनी ती केदो येताय मोतोच मेली शेजाऱ्यांक सांगताय मातशें तांकां व्हरोन बरें थंडीन घालात कित्याक इंग्लंडाक चड थंडी हिंगा मातशें थंडी घेवन दी आमी येताय मोरना येताय मागीर मोरना येतूच मागीर पाद्विकाराक सांगतात मातशें ऑनलायन थिंग लोक आहा लंडन तेंक चोवपा जाय कितें चोवपा जाय मेल्ले मोळे ही परिस्थिती भाव म्हणून आमची ताळगांवकारांची गोंयकारांची आयचे दिसा आनी आमी पोगो बिला पासत झुजता आज गोंयची आनी आख्खी संवसारांतली पवित्र सभा आमचे जाणट्यांचो शेपाय शेमांचो एल्डर्स हांचे उगडास कोत्ता पाप साहेबान फ्रांसिस्कांनी परब पवित्र सभेन करची म्हूण हुस्को परगटायला कित्याक वी डोंट केअर फॉर आवर सिनियर्स वी डोंट केअर फॉर आवर एल्डर्स वी डोंट केअर फॉर आवर ग्रँड पेरंट्स आमची ती आवय बापूय आसली आज आमी लग्न जाल्या आमी आमची जबाबदारी घेतल्या आनी ती शेपाय शेमांचो दर्जो तांकां मेवला आनी देखून दे हॅव नो प्लेस इन द सोसायटी सरकार आमचो 60 वर्सां जालीं यू आर रिटायर्ड बोस पगार राव घरा राव 60 जालीं आनी जायतो लोक आहा तुजे फाटल्यान येतलो सर्वीस करून तूं घरा राव हे आमच्या भारतान ओस्तोमचेच्या गांवांनी न्हय माय ब्रदर यंग एल्डर टू मी वर्किंग इन कॅनडा स्टील वर्क्स and works responsibly. He was 72 on July the 11th. हांव वचूंक आसलो ताची वाडदिसाक पूण कोविडाक लागून आय हॅड टू चेंज माय प्लॅन्स. आतां आमची शेपाय शेमाय आमची जाणटी आमी तांचेय मनान घालता यू आर युजलेस नाव तुमी रावात घरा. जायते फावटी तांकां मान ना जायते फावटी ती उणेपण भोगतात जायते फावटी देवा लागीं मागतात सायबा आमचेर मरण डाळ और आमकां पुरो. भाव भयणीनो ही परिस्थिती खरी तुमी एक एकल्यान तर केन्ना केन्नाय वचूंक जाय जाणट्यांच्या घरांत बेश्टी वचूंक जाय. विचित्र दिसता. एके रातीक आमी सगळे पाद्री टेस्ट केलो. टेस्ट कोत्ताच म्हाका फोन वाजलो. फोन काडलो हांवें. फादर मातशें यो जाणट्याच्या घरांत कित्याक एनॉयंटींग दिवपाक. एक जाणटी बरी ना जाणट्याच्या घरांत. हांवें पादकुरांक हेरा पाद्रींक सांगलें फादर तुमी जेवात हांव रोखडो येता. म्हजी गाडी घेवन हांव जाणट्यांच्या घरांत गेलो. ती अस्तोरी एकली मरपाची तोंडीर कशी आसली दुयेंत जाली. सिस्टरी म्हणूंक लागली फादर एनॉयंटींग दी. हांवें म्हणलें तिचो कोण ना आसा म्हणूंक लागली. पूत खंय आसा म्हापशां आसा. पुताक सांगलां वय आमी फोन केला पुताक आनी पुतान कितें सांगलें पुतान सांगलां फाल्यां सकाळीं येता म्हूण. पुतान सांगलें सिस्टरीक फाल्यां सकाळीं येता म्हूण. हांवें म्हणलें सिस्टरीक म्हाका कित्याक आपयला हांव कोण तिचो. आम कम टू गिव एनॉयंटींग चड बरी ना ती. हांवें म्हणलें सिस्टर आतां फोन लाय पुताक. हांव उलयतां पुता लागीं. फोन लाय पुताक आनी ताका सांग आतां ये. येता आसतना 108 घेवन ये. एम्बुलन्स घेवन ये. तुज्या आवयक हॉस्पिटलांत व्हरूंक जाय आतांच्या आतां. सिस्टरीन फोन लायलो. हांवें पुताक सांगलें तूं हांगा आयले बगर हांव वचना. ही तुजी आवय हे तुज्या आवयक हॉस्पिटलायजेशन जाय
तूं घरा रावरा फाल्यां सकाळीं येतलो म्हूण ती फाल्यां सकाळीं मेवची ना तुका. सिस्टरीन तात्पुरतो ऑक्सिजन घाला तिका. कम इमिजिएटली, ब्रिंग एम्बुलन्स. भयणी भावांदू हें तें आज गोर एक घोराबो उरूंक ना. 4 ओंटी आहात. काय बरें अपार्टमेंट आमचे चकचकीत. नये नये कितें आमच्या घरांत आमी हाडटा. घोराबो गेलो. थंय काळजा मनोचो एकचार आसा. जाणट्यांक मान आसा. आवय बापायक भुरग्यां कडल्यान मान आसा. कांय ना सगलें. ऑल वॅल्यूज आर गॉन. Who has taken place? All these electronic gadgets. आमची भुरगीं आज गुड मॉर्निंग म्हणूंक विसरलीं मांयक पायक. आमच्या भुरग्यांक पळयलें जाय राती कोणाच्यो मॅसेजीस येयल्यात मोबायलाचेर. ऑन WhatsApp कोणें कितें धाडलां. वी आर मोर इंट्रस्टेड इन द मोबायल रादर दॅन saying good morning to mom and dad, good morning to brothers and sisters. Gelo gorabo gorulla gor. And it is to each one of us to question, हात घालून आमचे कोशेसान विचारूया खूंय पावल्या आमची परिस्थिती. Where are those values that we cared for? आज आमी फकत दोबाजे करूंक उरल्या. बर्थडे करूया. कोणाची फर्स्ट बर्थडे टू 100 बर्थडे देखून करूया. कोणाची करूया. आर देर एनी सेंटिमेंट्स? आर देर वॅल्यूज इन आवर होम्स? घर खरेंच एक घोराबो वो एक तें बोर्डिंग जालां. एक ठिकाण जालां बेश्टें 4 वण्टी मदें पावसाक थंडयेक आसरो घेवपाक. इतलेंच भाव भयणीनो. आज आमी घरा वयता आसतना आमचे लागीं विचारूया कितें आमचें जिवीत. भोव करून आमचे जाणटे सगळे. डू वी हॅव ड्युटी टुवर्ड्स आवर एल्डर्स? डू वी सी इन दॅम द लायकनेस ऑफ गॉड? आमी कितलें शिकल्या बाबा भयणीनो. मनीस चड करून अनुपकारी. एक पाद्री म्हाका सांगूंक लागलो. जाणवाईन जाणटेलो तो म्हणूंक लागलो फादर तुमी इगोजेनी काम करतात. खरेंच लोक तुजो मोग कोत्तालो तुका बरें कोत्तालो म्हूण केन्ना गमता जाणा. तूं ते इगोजेंतलो भायर सरलो म्हणटच. तूं ते इगोजेंतलो भायर सरलो म्हणटच गमता. न्हय तो ते इगोजेंत आसतना. अशेंच कितें भाव भयणी आमचे मदें जाता. एक आमच्या घरांतली कोण मेली तेन्ना आमकां आवय मेली मुसता आमी रडूंक लागता. जिवी आसतना म्हजे पयलें वरस यादनीकपणाचें आगासाय. तेन्ना आगासाय बरिल्लो आसलो गांव. आतां कोण ना. सगलीं गेलीं. लंडन फ्रांस सगलीं गेलीं. धाकटुलो जाला आगासायचो गांव. हांव थंय आसलो पातकूर कसो 40-3 वर्सां आदीं. आनी थंय कोण मेली एकाच वर्साक जे वर्साक हांव आसलो ओवर 100 people 110 कितलो लोक मेलो. सगळीं म्हयन्याच्या मिसा आदीं येतात इगोर्जीन. फादर म्हज्या शेपायची म्हज्या मांयची म्हज्या पायची जल्माची तारीख. म्हाका विचित्र दिसलें. मोत्ता जल्माची तारीख. हांव म्हणटालो कित्याक भुरगो पाद्री हांव 25 वर्सां म्हाका तेन्ना. कित्याक? ती म्हणटाली खुर्साचेर घालूंक सिमितेरींत कुरीस पुरतात न्हू. सिमितेरींत कुरीस पुरतात न्हू. त्या खुर्साचेर घालपाक तांकां जल्माची तारीख जाय आसली. समजुया मागदालेन फेर्नांडीस अमक्या दिसाक जल्मला. खुर्साचेर घालूंक सिमितेरींत. आय वूड गेट एंग्री एज अ यंग प्रिस्ट. एनॉयड. हांव म्हणटा खुर्साचेर घालूंक मेल्यात ताका पळोवंक. ती जिती आसतना nobody bothered to know when this person was born. When was her or his birthday? Today, after she is dead, on the occasion of the first month or month's mind, you want the birthday to be put on the cross? ओली कितें चाल बाबा म्हणून आमची आसली.
जिवी आसतना कोण बद्दय कळना म्हाताऱ्यांची कोण कोत्तलो तांचे दांत पडल्यात ती ताजे लागीं कांय खावंक जायना केक खावंक जायना तांकां डायबिटीस आसा मोत्तोच खुर्साचेर घालूंक जल्माची तारीख डेट ऑफ बर्थ DOB आनी DOD डेट ऑफ डेथ हें घालतात खुर्सांचेर आनी जिवी आसतना कोण नकळो केन्ना जल्मल्ली म्हजी माय केन्ना जल्मल्लो म्हजो पाय मागीर कितें जालें पुर्तुगेज पासपोर्ट जाय जाली तेन्ना आमी पिशा भाशेन भोंवल्या म्हजे माय पायचें काजार खूंय जाल्लें तांचें काजार थोडे फावटी सावंतवाडी जाल्लें नाजाल्यार कॅसल रॉक जाल्लें आमी थंय देखून वचूंक तयार आसल्या कोंतान तारीख जाय काजाराची पासपोर्ट करूंक जाय पुर्तुगेज सगळीं आमची मेलेलीं ती गोरजेक सांपडली आमकां त्योर जाय पुर्तुगेज पासपोर्ट कर भाव भयणीनो शॉर्ट कोत्ता लांब जायत कितें काळजांत आसा वी हॅव टू चेंज आवर एटिट्यूड्स टुवर्ड्स आवर एल्डर्स दुसरें उतर आमच्या जाणट्यांक आमी 60 आनी एबाव जालीं आमी चिंतूंक फावना दॅट इज द एंड ऑफ आवर लायफ आमी पवित्र सभेच्या वावरांत मिसळ आसूंक जाय यू हॅव गॉट युअर एक्सपर्टीज यू हॅव गॉट युअर लायफ्स एक्सपिरियन्स कित्याक आमी पवित्र सभेन वावरूंक फुडें सोदची ना कित्याक ह्या जोम्यांनी भितर सोदची ना बिशप साहेबान म्हजे लागीं मागलां नॉट वर्दी म्हजे लागीं मागलां फादर सगळे कोरया सगळ्या गांवांनी आनी हे चिटींत आपल्या चिटींत बरयलां 2 जोमे कोरया म्हूण सिनियर्स और एल्डर्स आनीक विडोज आनी म्हजे लागीं सोडलेली जबाबदारी सिनियर्स सिटीजन म्हणूंक नाका सिनियर्स वो एल्डर्स आनीक विडोज हे 2 जोमे बिशप साहेबाच्या मनांत आहा सगळे फिरगोजांनी आसचे हे आमचे सिनियर्स आसा तांकां दिसूंक जाय वी आर नॉट डिस्कार्डेड वी आर स्टील एक्टीव अलायव्ह वायब्रंट वी कॅन डू सो मच फॉर गॉड फॉर द चर्च आमी जायते वावर केलो ऑफिसांनी जायते कितें जोडलें जायते कितें भुरग्यां पासत केलें आतां पवित्र सभे पासत तरी कितें करुया सगळीं बाराबोर एकठांय जावया आमची जाणटे पिराय आनी आमचो जिविताचो अनुभव बरे भाशेन सांबाळया आमी फुडें सरूंक जाय प्रत्येक फिरगोजेन देर शूड बी अ ग्रूप ऑफ एल्डर्स आसूंकूच जाय आनी देखून बाबा भयणीनो जी कोण 60 वर्सां जाल्यात आनी अदीक आमकां दिसूंक जाय आय कॅन डू समथींग फॉर माय चर्च फॉर द चर्च इन गोवा फॉर द चर्च ऑफ द वर्ल्ड थ्रू माय प्रेयर थ्रू माय प्रेझन्स आय एम नॉट ओल्ड हें गरजेचें आमच्या जाणट्यांक दिसूंक जाय आमची पिराय वाडल्या खरी हात पांय तितले धांवनात खरे पूण आमकां देवाची शक्ती आसा म्हाका देवान आपोवचे आदीं हांवें कितें तरी बरेंपण शिंपडावंक जाय बरेंपण दुसऱ्यांक दिवंक जाय म्हजी पिरायेची परबाग करिनासा एंड टू ऑल आवर यंग पीपल आवर elders have much to offer us तांचे जिविताचो अनुभव तांचे आसणे तांचे सगळें आशिल्लो जिविताचो जायतो पुरावो आमकां स्फूर्ती दिता आनी हें गरजेचें बाबा म्हणून भाग्योन जोकी आनी आन्ना पवित्र सभा तांकां शेपाय शेमाय म्हणटात जेजूची आनी जेजू एका दिसा तांची याद करून म्हणटा भागी तुमचे दोळे म्हणटा शिसांक आनी हेरांक भागी तुमचे कान भागी तुमचे दोळे पळोवंक सोडवून जायते जाण आशिल्ले तांकां मेळ्ळी ना भागी तुमचे कान बापाची उतरां म्हज्या तोंडांतल्यान आयकूंक जायते प्रवादी आनी जाणटी आशिल्लीं तांकां मेळ्ळें ना जेजू आपल्या
पुर्वजांचो शेपाय शेमायचो उगडास करता. भावंबडी न्हू, जायतीं जाणां आमी बागी. वी हॅड अ टच ऑफ आवर ग्रँडपेरंट्स. वी हॅड द लव ऑफ आवर ग्रँडपेरंट्स. दे लिफ्टेड अस अप, दे टूक केअर ऑफ अस. जायतीं कितें शेपाय शेमायन केलें आमचे पासून. देवाक आर्गां दिवया घरा वयता आसतना. आनी मागुया always to respect our elders, to have a great regard, especially the elder citizens walking on the road, going to the supermarket, staying in a queue. We can say, Mai tuyo, pai tuyo, tuos, mujadi. Nobody is going. So selfish. Zanti di, senior citizens, give them the place. I can wait. Tanga osundi. धाकटुल्यो धाकटुल्यो वस्तू बाबा मुडीन आमकां स्फूर्ती दिते. आज ह्या मिसांत वांटो घेत आसतना आमच्या जाणट्यांचो उगडास करूया. ताचे खातीर देवाक दिन वासुया. आनी आमचो समाज नवो जातलो जाल्यार घर एक गोराबो करूंक वावरुया. उबी रावया. सोतमंता देवाक सोरपदविदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रुसना आनी जेजू क्रिस्ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या विंगोर बी संभालो अंकुआर मरितान जल्मलो पोंस काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जुळलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदीं देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गात चडलो सोरपदविदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुयतान जिव्यांनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोतमांता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भोगतांचो एकचार पातकांचे बक्षणे कुडीचें जिवन कोण सासरेचें जिवीत आमेन. भयणी भावनो आमची थोडी मागणी हे वेळार आमी बापाक उबारुया. पवित्र सभेच्या वडिलांनी पवित्र आत्मा उगडापी करता ती भावार्थाची स्वता अदीक नेटान आनी खोल समजिकायेन क्रिस्ती भावार्थ्यांक शिकोवन आधुनीक काळाच्या पलकेपणांतली आमकां राखून सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा देशाच्या फुडाऱ्यांनी आनी राजकारभार चलयतल्यांनी समाधान जाणट्यांक मानाचें जिवीत जिवंक सगलो आदार दिल्या प्रमाण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांनी जाणट्यांक आपल्या घराब्यान आनी समाजान तांचें आपोवणें जिवंक गरज तो आदार दिल्या प्रमाण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा आमच्या गोंयांत देशांत आनी संवसारांत परत अदीक वेगान शिंपडलेले महामारीक लागून निराशीपणान दुखान आनी वेगवेगळ्या आडकोडींनी मनीसकूळ फापस जाता. ही पेडा बेगीनूच सोंपोवंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा बापा मोगळा आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यान आमच्या मना काळजांत जायते आवंडे जायत्यो गरजो बापा भोव करून आमचेर आनी आमच्या गांवचे सगल्या
जाणट्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमची घरां एक घरा बजावंक जे गरब्यांत बरे शेगूण वाडूंक जाणट्यांक मान दितात तसले आमी भुरग्यांक आनी फुडारचे पिळगेक तयार करूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. बसूया. भेटून एक आमी गायन गावया. मातयेचे भांगार करून C24 पान 30 आनी 8, C24 पेज 38. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. सर्वेश्वरा, तुज्या उदारपणान आमकां दिल्ली ही देणी आमी तुका ओंपतांव. ती तूं दयेन स्विकार कर आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक आमकां पावय. आमी मागतांव क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन भासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन भासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो ताणें आमकां नवो जल्म, जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखले आमा समेस्तांक जिवीत सासणेचें. आपल्या मोहिमेवून सर्गार प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून सगळ्या दुदां भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव.
जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड. तुमचे बसत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोरोराचें रोगत. पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो. बाप्पा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आम्हा समेस्ता. पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली पवित्र सवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोवंसो धरून मेल्यान ते आमचे बामणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यान समेस्तान तुजे पोरजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी हांगा एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसांत वांटो घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची आनी आमचे माय सांगाती, तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनदूत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. भाव भयणीनो, आमच्या शपाय शमाय कडल्यान आनी आमच्या आवय बापाय कडल्यान आमी देवाचें प्रार्थन, देवाचें मागणी, देवाक मान करूंक, देवाचें आसणें बगूंक आमी शिकल्या. आज तांचो उगडास करतना जेजून शिकवलेल्या मागण्यांतल्यान तांचे खातीर देवाक दिन वासून तांकां सर्गीचें राज मागूंक, बरी आशिल्ल्यांक भलायकी मागून बराबर म्हणुया. आमचे बाबा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय समकार येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय समकार दी, आनी आमी आमचेच केल्ल्यांक बक्षिसां, तशी आमची पापां मागोस, आनी आमकां काळटाणेन देवाक दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटोळी आनी सोराकांतांतली वाटाई. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या दोन पुतांक म्हळी, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची खुणां दी. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटले, आमची काकूत कोर.
देवाची शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटात. येजूचे जेवणांत आदमांटू घेतिली आमी सुभागी. सुन्यात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जुई प्रिती मोग वस्ता जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गायन गावुया. D40 5 D47 पेज 75. Jesucia moga
प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा, तुझ्या पुताच्या जेवणांत आयज आमी वांटो घेतला. हे जेवणा उद्देशी आमचे सभेन तुजें बोळ वाडोवच वचूं आनी भोव करून आमच्या जाणट्या सभेन तुजो उपकार पळोवन तांकां मानान मोगान वागोवं शिकोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. मातशें बसुया. फाटल्या आयतारचें कलेक्शन जाल्लें 66,600 रुपया, 66,600. बुधवारा दीस 8,050 रुपया आनी SSVP कलेक्शन गांवचे दुबळ्यां खातीर जाल्लें 28,430. तुमकां आदार दितल्यांक सगल्यांक देव बरें करूं. फाल्यां तावन आमचे इगोर्जेंत आमी सकाळचें मागणें पवित्र सभेचें मागणें मॉर्निंग प्रेयर करतले. 6:20 आनी 6:30 मीस जातलें. कोंकणी भाशेन पवित्र सभेचें मागणें सकाळचें मागणें आमी सुरू करतले. कोविडाक लागून फाटलीं 2 वर्सां मायज तें बंद आसलें. आमी जी कोण हे मागणी करपाची सूय आसा उपकार करून एकठांय जावची. 6:20, 6:30 वी वील हॅव द मास. तशेंच एवरी मंडे 4:30 to 6 आमी एडोरेशन करता. आमची कॅरिझमॅटीक वांगडी इगोर्जेंत आसतात आनी हें एडोरेशन चलोवंक आमकां आदार दितात. ऑर्लँडो खास अंजुनासान आमचे बरोबर येता. 4:30 आमी एडोरेशन सुरू करता. 6 वरांचेर आशिर्वादान तें सोंपता. थंय देवाच्या उतराचो नियाळ आसता आनी पवित्र सभेच्या आनी सगळे गरजां खातीर आमी मागणी करता. हे मागण्यांत तुमी वांटो घेवंक मागता. 26 तारखेर मंगळारा दिसाक सेंट जोकीम एन आना बागेन जोआकीन आना आवय सायबीणमांची शेपाय शेमाय जेजूची हांची परब मिसां सदां भाशेन 6:30 आनी 7:30. सांजे 6:30 वरांचेर आमचे समुदाय हॉलाचेर देवाचो आशिर्वाद हे जाणट्यांच्या दिसाक शेपाय शेमांच्या दिसाक आमी आशिर्वाद घालतले. आनी ते उपरांत आमची सिनियर्स आमची जाणटीं आनी फकत जाणी आपलीं नांवां दिल्यात आनी आपलो जोमो तांणी केला तांचे खातीर एक पावंड पार्टी दवरल्या आमच्या नव्या हॉलांत. ग्रँड पेरंट्स जाणी नांवां दिल्यात आपलीं हे परबेंत वांटो घेवंक तांणीच ह्या फेस्तांत समुदायांच्या फेस्तांत वांटो घेवंक मागता. हो वावर करूंक आनी सगळी वेवस्था करूंक आमचो भाव रेमेंडी सिल्वा जायतो तुकोस घेवन वावुरला. तशेंच आमचो पेंटर डेवीड, आमचो इलेक्ट्रिशियन किरण, आमचो टायल फिटर तापन, तांकां हो सोयीक घेवन आमी देव बरें करूं म्हणटा. फाब्रिकाचे वांगडा सांगता हो वावर पयलो भाग ह्या हॉलाचो आमी मंगळारा दिसा ताचो आशिर्वाद घालतले. तो मागीर हे हॉल आमचे सेवेक आसतले, आमच्यांनी ते वापरूं येतले. 26 सकाळीं 9:30 ते 2:15 पर्यंत लार देशस्तुदांतीस पणजे हांगा टुरिजमा वयर एक सेमिनार आसा. टुरिजम इट्स बेनिफिट्स एंड इट्स हॅसल्स डिफिकल्टीज ताचे वयर हो सेमिनार जातलो. दर शुक्राराक पयले मिसा उपरांत बागेवन जुजे वाजाचो तेर्स आमी करता. जायते फावटी थोडो लोक आसता. एवरी फ्रायडे पयले मीस जालें म्हणटच आमचो भाव सांतान बागेवन जुजे वाजाचो तेर्स करता आनी निमणो खोण आमी गायन करता. म्हणटच हे तेर्साक तुमी हाजीर जावची म्हूण आमी मागता. फुडल्या आयताराक दोतोनीचीं भुरगीं आपले शेपाय शेमांचो दीस पाळटात. फुडल्या आयताराक 9:15 9:15 मीस भुरग्यां खातीर जातले आनी तांचे शेपाय शेमाय खातीर जातले. ही कार्यावळ बरे भाशेन मांडून हाडूंक आमकां शेपाय शेमांचीं नांवां जाय आनी ही नांवां दिवंक गरजेचें. बरे भाशेन वेवस्था करूंक आमकां कितलो लोक येतलो, कितें तरी चाव पाणी तांकां आमी दितलो, ही वेवस्था करूंक जाय. आनी तुमी
तांची नांवां दिवन आमकां आदार दितली. मिसा उपरांत आमी ते नवे हॉलांत वयतले थंय तांकां केक कातूतले आनी धाकटुली कार्यावळ करतले आनी मागीर तांकां कितें तरी खावंक चाव पाणी आसतली. ही सगळी वेवस्था करूंक नांवांची गरज. कितलो लोक येतलो आमच्या लागीं डिफिकल्ट जाता. 50 लोकांक केले आनी 70 लोक येयलो जाल्यार 20 लोकांक मेळचे ना. आनी 70 लोकांक केलो आनी 100 लोक येयलो जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. म्हणटच नांवां उपकार करून दिवची, बरे भाशेन ही वेवस्था जावं. ह्या वर्साक फेस्टिवल हार्बस्ट फेस्टिवल आमचें कोणसाचें फेस्त आयतारा दीस ऑगस्टाची 21वीर आयला. त्या दिसाक ताळगांवचो पोरजोड हें आमचें बुलेटीन उजवाडाक येता किरीत अंक. ताचेर आर्टिकल्स बरोवन एडवर्टिजमेंट दिवंक आमी तुमकां उलो मारता. हे वावराक एक कमिटी वेंचून काडल्या. सगल्यांनी एक कमिटीक तेंको दिवचो आनी फेस्ता दिसाक ताळगांवचो पोरजोड हो मॅगझीन आमी उजवाडाक हाडचो. बामुळीनो ऑगस्टाचे 7वेर यादनिकांचो दीस, डे ऑफ द क्लर्जी. आमी त्या आयताराक भोव करून आमचे जाणटे जाल्ल्या यादनिकां पासून मागता आनी आमचो आदार दिता. एक निधी बिश्प साहेबाच्या घरांत आसा क्लर्जी फंडा खातीर, मोंते पिव दु क्लेरो फंड म्हूण. मोंते पिव दु क्लेरो फंड म्हूण बिश्प साहेबाच्या घरांत आसा, जंय जाणट्या यादनिकांक ताचो लाव मेवता. आनी दर वर्साक एक फिरगोजींतल्यान कितें तरी त्या फंडाक आमी दिता. तो फंड वाडोवपाक आनी ताचे उद्देशी आमचे जाणटे आशिल्ल्या यादनिकांचो देखभाल सांबाळ जावपाक. म्हणटच त्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन तुमकांय उलो मारता. तुमच्यान चॅक दिवं येता मोंते पिव दु क्लेरो फंड म्हूण, ओर तुमच्यांनी तुमचें दोनदान दिवं येता. हे पयशे ह्या वावरा खातीर यादनिकांचो सांबाळ तांचे जाणटे पिरायेक आदार दिवपा खातीर जातलो. निमणे मिसा वेळार आमी सांगाती वांटो घेता. म्हणटच जंय दिमी घालूंक जाय तेन्ना दिमी घालची. कोणा लागीं जायना दिमी घालूंक, पांयांक लागून कसले प्रॉब्लेमाक लागून सोंत जाता तेन्ना बसून रावचें. कित्याक जायतीं जाण येतात, फादर उबी रावल्यार फाटल्यान कोण दिमी घालून आहा ताका आलतात दिश्टी पडना. म्हणटच मागता जी कोण दिमी घालूंक जायना परफेक्ट, नो प्रॉब्लेम. तुजे पांय दुखतात, ऑपरेशन केलां, दुबावणें देव वळखता, देव जाणा. पूण सोंत जाता तेन्ना दिमी घालची न्हय, जांचे लागीं जायना बसून रावया. तुजे फाटल्यान आसा ताका दिश्टी पडूंक जाय आलतार. म्हणटच मागता मातशें. आनीक भाव भयणीनो, ही आमची बॅट म्हणटा तेन्ना सगल्यांनी उबी रावंक जाय. आमची बॅट देवाक मानता तसली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. भेटवणी जाली म्हणटच पाद्री म्हणटा तेन्ना सगल्यांनी उबी रावंक जाय. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक पयले मीस कॉन्फ्रारियाचे वांगडे, कॉन्फ्रारिया 6:30 कॉन्फ्रारीचे वांगडे हो वांगडी 8 वरांचेर फॅमिली मुवमेंट आनीक 5:30 वरांचेर सिनियर्स ऑर एल्डर्स उबी रावया. सर्वेश पौर तुमचे सभे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूच्या मोगान समकां धाडटा. शेवटा गायन गावया. यू 23 सांताना तुजें सुफोट जिणे, पान 241. यू 23 पेज 241.